गोंयांत धिरयांचेर पुरायपणान बंदी आसा, मात कांय वाठारांनी अजून मेरेन ते उक्तेपणान चलत आशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। बाणावली बैलाच्या धिरया उपरांत एक दुखेस्त घडणूक घडली। झगड्यांत हारून गेल्लो एक बैल आपलो जीव वाटावपा खातीर दर्यांत धांवलो आनी बुडलो। हे घडणुके उपरांत वाठारांत बेकायदेशीर बैल झुजांचें आयोजन परत एक फावट चर्चेचो विशय थारला। आज दनपारां बाणावले हांगा एक दुखद घटना घडली आनी ह्या घडणुके भितर एक बैलाक आपलो जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे बाणावले पार्किंग एरिया जी आसा त्या एरियाच्या वाठारां भितर घेर चालू आशिल्लें, जें बेकायदेशीर आसा तें घेर चालू आशिल्लें आनी ह्या घेरां भितर नावेलीच्यान आयिल्लो बैल वो हरलो आनी तो भिवन घेर सोडून धांवपाक लागलो। तो आबूज जावन तो दर्याक पावलो आनी दर्याक ताका कळना की कितली उदकाक आपूण पावला आनी त्या उदकाक तो बुडून मेलो। मागीर थंयचे जे ऑर्गनायझर आसात तांणी ताका भायर काडलो आनीक त्या बैलाक तांणी व्हेलो। हें घेर जें आसा तें जवळ जवळ सांजे मायत्याक 4 ते 5 ह्या मजगतीं जावपाक शकता ही घडणूक टोटल। कोलवा पुलिसांक जेन्ना आमी विचारलें की कोलवा PIक विचारलें की अशें अशें जालां जाल्यार ताणें आपल्या कानार हात काडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे हें सगळें जें आसा तें संगमतान चालू आसा आनी मोठ्या प्रमाणान घेर्रां त्याच बरोबर गडगडो ह्या एरियांनी चालू आसा। गोमंतक TV खातीर कोलवेच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनेकर।